येता आणि तिनूय गुण आमच्यानी म्हणूं येता क्रिस्ती धर्माचे महत्वाचे गुण जे देवानूच आमच्या गोर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा साकून घातलेले आसा. देवा ते आमकां दिल्यात पूण म्हजे भाव भयणीनो ते आमच्या जिवितांत आमी व्यवहारांत घालून गरजेचे. आमचे जिवीत या तिनूय गुणांनी भरलें करूंक गरजेचे. या वर्सांत आमच्या पाप साहेबाच्या मना प्रमाणे बरवाच्याचेर आमी याद करता आणि आज तुमच्या या कोपेलांत बागयोत आनाची परब समोरून आसतना विश्व आमकां केळीन भाशेन आपयता. ओ बागयोत आनाक उलो मारून म्हणटा बरवशान बोल्लोरे पोरगोटणारा आमकां खोर, बरवशान बोलले पोरगोटणारा आमकां खोर. मोगाच्या भावानी बोलिल्लो देवाच्या उतराची पोरगोटणी फकत देवाच्या उतरांतल्यान शर्मावांतल्यानूच जायना. देवाच्या उतराची पोरगोटणी आमच्या जिविताचे चालीन आमच्या उतरांनी आनी धोरणांनी आमी करूंक गरजेची. आणि सगळ्यात आमकां मोगाच्या भाव भयणींनो क्रिस्ती भावा भयणांक एक कार्य देवान दिलेलें आसा. आमच्या जिवितांतल्यान देवाचे उतर आमी परगट करूंक आमी वेदा थंयसर आमी आसा थंयसर दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकला बागेवन जुवावान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी पृथ्वी पळयली. हो नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी देवाच्या आसऱ्यान भरलोली. आणि जेजू जाय बाबाच्या भाव भयणींनो आमी क्रिस्तांव रावता थंयसर आमी जेजूच्या आसऱ्या वरवीं हो आमचो घराबो आमचो वाठार आमचो वाडो नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी केलेली. मोगाच्या जिविता वरवीं बरवशाच्या जिविता वरवीं भावार्थाच्या जिविता वरवीं. आयज तुमकां पळयत आसतलें मुस्ताच्या फाटल्यान आमगेलें उत्सव जालो आहा आनी ह्या म्हाका जाग्यार सोलवा कपेलान आमच्या सांतान कपेलान व्हडले खुशालकायेन आमी आयज ही परब मनयताय. सगळीं नोयनां करून आयज आमचो फेस्ताचो दीस आनी फाटीं आतां आमचे फेस्ताचे दीस जावन आमचो उत्सव चालू केला. आनी तुमी पळयला कितलो लोक हिंगा जमा जाला. आमच्या गांवचोच न्हू पूण पयस लोक हांगा आमचो याचीर जाला. आनी इतले भोव दिसान पासून लोक वर्साच्या वर्सा हे आमच्या फेस्ताच्या दिसांक हाजीर जातात. सो आमी खुशालकायेन एकदम खुशालकायेन मनान आमच्या खुशालकायेच्या मनान हे आमी सगळो गांवचो लोक हे आमच्या कपेलान हाजीर जाता मिसायको.